नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. पळसकट्टा मोलेच्या थळाव्यांचे पार्सेकर फूड्स कंपनी आड आंदोलन आसा चालूच. सरकार घेना कसलीच दखल. तिडकिल्ल्या धनगर समाजातल्या बायलांचो सणसणीत आरोप. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून जुनसवाडा मांद्रे वाठारांत गटारांची नितळसाण नाशिल्ल्यान रस्त्याचेर जाली हुंवारा वरवीं परिस्थिती. येरादारी करप्यांच्यो जाल्यो सरकसी. सुर्ला साखळेच्या शेतकाऱ्यांक हार्वेस्टिंग मशीन मेळूंक नाशिल्ल्यान पारंपारीक पद्दतीन हातान करची पडली कापणी आनी मळणी. तांत्रीक येवजण्यो आसून हे अशें आशिल्ल्यान आमकां नाका शेतां म्हणीत शेतकाऱ्यांनी उक्तायली खंत. आयतारा फांतोडेर गडगड मारून गोंयभर पावसान लायली हजेरी. पावसाक लागून लोकांक मातशी मेळ्ळा थाकाय. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक अचकीत पावले दिल्ली. भाजपाचे अध्यक्ष नितीन नबीन हाचे कडेन राज्यांतल्या राजकीय घडामोडी विशीं चर्चा करपाची आसा शक्यताय. आनी पेट्रोल डिझेल परतून जाले म्हारग. पेट्रोलाच्या दरात लिटरा फाटल्यान 87 पैशांनी जाल्यार डिझेलाच्या दरात 91 पैशांनी जाल्या वाड. फाटल्या 10 दिसांत तिसरे खेपे वाडली दर. आतां खबरो विस्तारान. सरकारान आमचें आयकलें ना जाल्यार वीख घालून मारात अशें पळसकट्टांतल्या धनगर समाजातल्या बायलांनी तिडक उक्तायली. फाटले कितलेशेच म्हयने सुरू आशिल्ल्या प्रकल्पाक आंदोलना आड सरकारान कसलीच दखल घेतली ना असो आरोप धनगर समाजातल्या बायलांनी केला. दुसरे वटेन पार्सेकराचे कागाळी उपरांत रान खातें घरां मेजून मोडपाची धमकी दिता असोय आरोप तांणी केला. निशेध करपी बायलांनी न्याय मेळचो आनी प्रकल्प बेगोबेग बंद करचो अशी मागणी केल्या. पळसकट्टे वाठारांतल्या ह्या प्रकल्पा आड धनगर समाजाचो आंदोलन चड खर जावपाक लागला. निशेध करपी बायलांनी सरकार आनी पंचायत प्रशासनाचेर गंभीर आरोप करून राग उक्तायला. बायलाच्या म्हणण्या प्रमाण फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन ते हो प्रकल्प थांबोवपा खातीर आंदोलन करतात, पण तांच्या मागण्यांक दुर्लक्ष करून उरफाटे तांच्या घराचेर कारवाय करपाची धमकी दितात. पार्सेकरान कागाळ केल्या उपरांत रान खातें घरा मेजून मोडपाचें सांगिल्ल्याचो आरोप बायलांनी केला. सरकारान रोखडीच हे कागाळीची जतनाय घेतली, पूण आमच्या न्याया खातीर केल्ल्या मागणे कडेन दुर्लक्ष केलें असोय आरोप आंदोलकांनी केला. धनगर समाजाक न्याय मेळचो आनी प्रकल्पा संबंधी योग्य निर्णय घेवपा खातीर सरकारान बेगोबेग हस्तक्षेप करचो अशी मागणी बायलांनी केल्या. आता म्हाका घराच्या संदर्भात लोक हांगा ते तलाटी बिलाटी कोण येवन गेल्या कोण फॉरेस्टर येयले. होय, फॉरेस्टर येऊन मेजून गेला न्ही, त्यांनी कंप्लेनी केला म्हणल्या. कंप्लेंट केल्या कोणी कशें करा आनी कोण करतलो. इतली वर्सां कोणाकूच आम्ही इतल्या वर्साची आमच्या हांगा पिढ्यान पिढी सोंपली आसा आनी लोकां मुखार काडटात आनी कोणूच कंप्लेनी घालपाक घालून सांगता सगळे. तेका तितली आमच्या घरांची डिटेल माहिती तेका न्हू. हे कोण चोर हात्या फाटल्यान दिता न्हू. पैसे मेळ्ळे काय कितेंय करता न्हू. ते पुढे सगळे कोण कसो कोण कसे कोणाची जमीन खंय कोणाचे खंय ते सारखे तांकां खबर आहा न्हू हांगा सरल्या. मागीर ते दिता दिसता ताका तांकां पटलं मेळटा दिसता न्हू. भाडी मेळटा, दुकानां मेळटा, हे सगळ्या बिहाऱ्यांचे गिरायक मेळटा जाल्यार तेंचे पोट भरता न्हू. आमकां वासान मारपाचे. तुम्ही आता पार्सेकर फूड्साचे प्रकल्प जो आसा तेजे विरोधात आंदोलन करतात कितले दीस जाले? आज आमकां 52 दीस जाले. आणि कशें कितें जालें 52 दिसान आता इतलें? कशें कितें म्हटल्यार हे न्हू अशें आमकां हांगा बसून दवरला. तो आपले सामान चालू व्हरता, गाडयो हाडटा, वेस्ट हाडटा, लोडाच्यो गाडयो करून हांगा भायर काडटा व्हरता. आमी बसलेले आमकां आमचें कोत ना न्हू. ताका आमकां रस्त्यार आसली ती सायटीक काडला आनी सायटीक काडून आतां हे पळय तेणी सगळें चालू केलां आनी आमचे काय कोण त्यात फिर्याद घेयना, पंचायतूय घेयना आनी सरकारूय घेयना. आमी मरपाचें आतां? आमी कितें करपाचें आतां सद्दां रावन रावन हांगा? तो तुमकां त्रास बी करता? त्रास करता म्हणजे तो चालूच करता. आता आमच्या घराचेर केशी घातल्यो, कोर्टासून हाडल्यो, घराचेर केशी घातल्यो. आता आमची इतले 4-4, 5-5 पिढयेचो लोक रावलेलो तेणी आता आमच्या घराचेर केशी हाडून घातलेल्यो. पंचायतीक मान्य आसा? आमदाराक मान्य आसा हे? तो फाउंडेशन हाडून हांगा कितेंय करतलो, आमच्या घराक कितेंय डेमोशन करतलो. ते पळयत रावतली पंचायत बी पळयत रावतली. पंचायत कितें करपाक? पंचायतीच्या टायमारूच मेंबर निवडून घेवपाक तितलीच पंचायत ना जाल्यार लोकांक पळोवपा पंचायत ना. कित्याक लागून फाटी सरली पंचायत आमची? करता करता आज करता फाल्यां करता म्हयने झाले कितले आता हांगा.
फेब्रुवारीच्यान आम्ही रस्त्यावर सरलेली मनशां आसा, उठता बसता म्हणजे आमची काहीच ते काय हे ना पळोवपाची लोकांची रिएक्शन घेवपाची काहीच ना. आज फाल्यां कितलेशे दीस जाले आमी आतां हांगासून आसा. आमी बायलांनी सगळ्यांनी भुरग्या बाळांनी पाडशेकारान आमकां करता तितले घेवन आमी मरपाचे. पीक तरी कितें घालपाचें, गांवांक नारे कितें तरी घालपाचें. आमकां घाण येना, आमकां वाज येना. येता रातचो बी येता, चालू आसता वाज केन्ना केन्ना. दनपारचो आसता, रातचो आसता, वाज आसाच ना असो ना. पूण पयलीं सारको तितको ना, पूण वाज चालूच आसा. फॉरेस्टान येवन लोक रावलो, खूब केले काजीचे. ते घाटी लोक रावले, तेंचे जागे नांवार, तेंची घरां नांवार. आनी खंयच्यान लोक येवन आमकां हांगा धमकी दाखयता मारता. सायडीच्या लोकांक तो बिलाप जाला आनी त्या लोकांक पयशे दिता आनी तुमी पंचायती वचून अशें सांगा, तशें सांगा, आमदारा कडेन वचून अशें सांगा, तशें सांगा. हांगाच्या लोकांक तेणी फुलयला. आमचे जातीचे वसा आनी गावडे वसा आनी गांवकारू आसात चोर हांगाचे. ते सगळे मिलाप जाला, एक जाला. आनी ते सगळे वस्तून आमच्यो केशी हेजे कडेन आता ते मेजून येयला आमचे घरे. म्हाजे घर मेजून येयले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून चुनसवाडो मांद्रे वाठारांतली गटारां नितळ करूंक नाशिल्ल्यान रस्त्यार हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाली, जाका लागून येरादारी करप्यांच्यो बऱ्योच सर्कसी दिसल्यो. पावस नेटान सुरू जावचे पयलीं वाठारांतली गटारां नितळ करची आनी उदकाक वाट मेकळी करची अशी मागणी नेट धरता. आयतारा फांतोडेर गडगड मारून गोंयभर आडवेळो पावस पडलो. कांय वाठारांनी आजून मेरेन पावस शिरशिरत आसा, तशेंच ढगाळ हवामानूय पळोवपाक मेळटा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या कार्यकारिणी समितीन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो गट समिती बरखास्त करपाचो निर्णय घेतला. ह्या विशीं पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी आदेश जारी केला. पक्ष संघटनेत नव्यान फेररचना करपाच्या उद्देशान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें सांगलां. मात हो निर्णय आरजीपी पक्ष बंद उडोवपाच्या कटाचो एक भाग आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप आरजीपीचो वांगडी विशाल देसाय हांणी केला. वर्सां आदी फुटबॉल चिन्ह घेवन आरजीपी पक्ष स्थापन जालो. दीस रात कश्ट करून आणि घाम गाळून आपल्या उज्याची कीट तांच्यांनी गोंयभर पेटयल्ली. पूण फाटले कांय दीस आरजीपी भितर अंतर्गत वाद सुरू आशिल्लो. मनोज आनी आमदार विरेश बोरकर हांचे मदीं मतभेद आशिल्ले. फेसबुकार एकमेकांचेर जायते पोस्ट लेगीत तांच्यांनी घातले. मात निमणे ह्या वादाक बेजारून मनोजान पक्षाच्या अध्यक्ष आनी संस्थापक पदावयल्यान राजिनामो दिलो. पूण विरेशान अजून मेरेन ह्या गजालीचेर कांयच प्रतिक्रिया दिवंक ना. मजगती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या कार्यकारिणी समितीन 17 मेक बसका घेऊन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो गट समिती बरखास्त करपाचो निर्णय घेतलो. पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी हे विशीं आदेश जारी केलो. पक्ष संघटनेत नव्यान फेररचना करपाच्या उद्देशान हो निर्णय घेतिल्ल्याचे तांणी सांगले. पूण आरजीपीच्या वेगवेगळ्या ब्लॉक समितींनी पक्षात सुरू आशिल्ल्या वादाचेर चर्चा करपा खातीर वर्सुकी सर्वसाधारण बसकेची मागणी केली. ते उपरांत 17 मेक जाल्ले सीईसीच्या बसकेत सगळ्यो गट समिती बरखास्त करपाचो निर्णय घेतलो. हो निर्णय आरजीपी पक्ष बंद उडोवपाच्या कटाचो एक भाग आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप आरजीपीचो वांगडी विशाल देसाय हांणी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक अचकीत दिल्ली पावले.
भाजपाचे अध्यक्ष नितीन नबीन हाचे कडेन राज्यांतल्या राजकीय घडामोडी विशीं चर्चा करपाची शक्यताय आसा. देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात शेनवारा परतून वाढ झाली. फाटल्या 10 दिवसांत ही तिसरी दरवाढ थारल्या. सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोलाच्या दरात दर लिटरा फाटल्यान 87 पैसे जाल्यार डिझेलाच्या दरात 91 पैशांची वाढ जाहीर केल्या. देशात परतून पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात वाढ जाल्या. दिल्लीत पेट्रोलाचो दर 98.64 रुपया वयल्यान 99.51 रुपया मेरेन पावलो. डिझेलाचो दर 91.58 रुपया वयल्यान 92.49 रुपया मेरेन पावलो. भारताक कच्च्या तेलाची गरज सुमार 85% तेल आयातीचेर आदारून आशिल्ल्यान संवसारीक बाजारांतल्या उतर चढावाचो देशांतल्या इंधनाच्या दराचेर थेट परिणाम जाता. तिसरे खेपे जाल्ले हे नवे दरवाडीक लागून सामान्य नागरीक, प्रवासी, येरादारी करपी आनी वेगवेगळ्या उद्देगीक क्षेत्रांच्या खर्चांचो भार आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. माल वाहतूक खर्च वाडलो जाल्यार ताचो परिणाम थेट चलन वाडीचेरूय जावं येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कांदोळे ओड्डार वाठारात पर्यावरणीय प्रश्नाचेर परतून एक फावट हुस्को निर्माण जाला. कांदोळे ओड्डार नुस्त्याची जेटी लागसर सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. साबार फावटी कागाळी केल्यो तरी संबंधित अधिकारी कारवाय करिनात. आमचे कडेन खेळ खेळनाका. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी पळोवणी करपाक आयिल्ले काय तियात्राची कातरां म्हणपाक. अजून मेरेन कित्याक प्रश्न तडीक लागना? लोकांनी सिवरेजीचे नुस्तें खावपाचे भंय खुबळियेले थळावे जाप मागतात. पळयात. आमी पळय फाटी एक व्हिडिओ काडलेलो हॉटेलाचे ते हे सोडटा म्हणून तेणी अजूनय ते बंद करूंक ना. आनीक हांव नको ते हे पोल्युशन येयले ते पोल्युशन बोर्डाचे कोण येयले कितें कांतारां मुटली आमकां हाडले आनीक आमी पळोवपाक येयले सगळें जालें आनी हांव सोदमलो ते हे कोत्तेले म्हणून एक्शन घेतले म्हणून. पूण तिणें अजून पासून कांयच एक्शन घेवंक ना. आनीक अजूनय हांव पळय पावूंक येयलो तो हांव देवंक ना सगळ्याक कित्याक ते कांय ते वास मारता ते कितें सोडटा पळय ते. सो हांव मागता पोल्युशन बोर्डा लागीं बाबा आमच्या कडेन शॉपाचें मातशें बंद करा. आनी कोण पळय डायरेक्टर आहा न्हू पोल्युशन कंट्रोलाचो हांव नको तो तियात्राची कांतारां म्हणूंक येयलोलो हिंगा वो म्हाका चॉकलेटी दिवपाक येयल्लो पळय तो. कित्याक आमकां तिणेन हुंचेर खंय आहले थिंगासरच्यान आपोवन येयल्या आनी हांव सोदलो ते एक्शन घेतले म्हणून. पूण तिणें अजून पासून हांव नको कितें एक्शन घेयलां ते. जर तर तिणें एक्शन घेयलेलें जाल्यार म्हाका दिसता हें बंद जातलें आहलें. आनी तिणें कितें केलां तिणें कावर अप केला थिंगासर ते बुराक तेंचे बंद करपाक. थिंगा चुट्टां घायल्या थिंगा बोडयो घायल्या. हांव म्हणटा जरी तर तुमी सोडिना जाल्यार कावर अप कित्याक केला? कावर अप कोन्न नाका ते. आनी हांव मागता पंचायती कडेन बाबा हें मातशें बंद करा तेंचे बुराक. तेंचे पळय कितें आहा ते आयदर ते बुराक बंद करा तुमी जाल्यार ते हॉटेल कितें आहा ते सारकेंच बंद करा. कित्याक म्हाका दिसता हिंगासर इतले हे करून आमी व्हिडिओ काडून तरी पुणे हे पोल्युशन बोर्ड कांयच एक्शन घेवंक ना तिणें. नुस्तें लोक खाता आनी जर तर हे मेव तर दर्यान सोडलो आनी हॉटेल हांवें आयकलां ते इतले रूम्स आहा तेंचे आनी इतले पार्ट्यो चलता इतलो म्युजीक घालता इतले हांव नको तांकां कसलें परमिशन दिलां ते. इवन हिंगा दर्यान तेणीन कितें बांदलां तें मोडूंक जाय तेणीन. आनी हांव नको ते खंयचो डिपार्टमेंट पळय तो ताका लागता तो WRD लागता नको हांव तो. बट हांव एप्लिकेशन करतलो. बट हांव डायरेक्टरा कडेन हो कोण तो तुमचो व्हडलो पोल्युशनाचो आहा ताका सांगता मातशें एक्शन घेया. आनी तूं जर एक्शन घेयना हे पावटी हांव तुका आनी व्हिडिओ काडचो ना. आय वील टेक दॅट डायरेक्टर टू द कोर्ट. हांव ह्या कोर्टान वतलो. अजून पासून हे आतां हिंगासर कितें आवाज येता आनी हुंयसान तरी ते सोडटा हिंगासर. तेणी सगळे झाडांक घायल्या आनी ते बंद केला. उतिंगा ते आवाज येता सर 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 करून थिंगा ते बंद केला तिणें. बंद कित्याक केला तिणें ते सगळे हांव आयज सगळे काडून ते दर्यान उडयतलो आनी हांव क्लीन करतलो. ते हांव म्हाजे पर्सनली करतलो.
कित्याक म्हाका दिसता आनी कोण पंचायत करपाचें ना एकलीन हे तेंचे सुट्टा ते आनी ते बंद केला तेणेन बंद केला कितें वासाचे पळय ते सोडटा ते सो हांव मागता पोल्युशन बोर्डा लागीं वन्स एंड फॉर ऑल येवन थिंगासोर आयदर तुमी ते सील करपाक करा पंचायतीक सांगा ते सील कर म्हणून नाजाल्यार तेजेर कशें तरी एक एक्शन घेया. भारताच्या नोंदणी महासंचालक कार्यालयान जाहीर केल्ल्या मॉडेल नोंदणी प्रणाली अहवाल 2024 प्रमाण गोंय राज्यात जल्म आणि भुरग्यांच्या मरणाचे प्रमाण सगळ्यात उणे जाला. राष्ट्रीय सरासरीच्या तुळेत गोंयच्या लोकसंख्येची वाढ फाटी असली तरी भलायकी सेवेच्या मळार गोंय राज्य मुखार आसा असो दावो अहवालांतल्यान दिसून येता. मे 2026 वर्सा जाहीर केल्ल्या नमुना नोंदणी प्रणाली अहवाला प्रमाण गोंयांत दर 1000 लोकसंख्येत 10.7 इतले जल्म प्रमाण नोंद जाल्या. गोंय 8.3 प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस खूप उणें आसा. केरळात जल्म प्रमाण 11.1 आसा. गोंयांत मरण येवपाचे प्रमाण 6.5 अशें नोंद जाला जे राष्ट्रीय सरासरीक लागीं आसा. जल्म आनी मरण प्रमाण हाच्या मदल्या फरकाचेर आदारून गोंयांत सैमीक लोकसंख्येची वाड 4.2 अशें नोंद जाला. केरळाची वाड 3.9 जाल्यार राष्ट्रीय सरासरी 11.9 आसा. भुरग्यांच्या मरणाच्या प्रमाणाच्या नदरेन गोंयांत उल्लेखनीय बरी कामगिरी जाल्या. देशातल्या राज्यांमदी गोंयांत भुरग्याच्या मरणाचे प्रमाण दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. गोंय आनी सिक्कीमात 7, केरळातले 8. राष्ट्रीय पांवड्यार भारतात भुरग्यांच्या मरणाचो प्रमाण 24 जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी हे प्रमाण 27 आनी शारांनी 17. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशात सगळ्यात चड भुरग्यांच्या मरणाचे प्रमाण नोंद जाला. अहवाला प्रमाण गोंयांत चले चलयांच्या मरणाचे प्रमाण 7 इतले आसा. या आकडेवारींतल्यान परतून एक फावटी स्पश्ट जाता की भलायकी जतनाय आनी भुरग्याच्या मळार गोंयान बरो फुडाकार घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगे खातीर हवामान खात्याकडल्यान म्हत्वाची शिटकावणी. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 7 दीस गोंयांत गडगडा सयत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. दुसरे वटेन अरबी दर्यांत खर वाऱ्याक लागून नुस्तेमाऱ्यांक दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो दिला. फुडले 2 दीस गोंयचे हवामान अस्थिर उरपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान 23 आनी 24 मे दिसा उत्तर आनी दक्षिणेत हलको ते मध्यम पावस आनी गडगडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच वराक 30 ते 40 किलोमीटर मेरेन वारे घडटले. हाका लागून लोकांक सादूर रावपाचें आव्हान केला. 25 मे ते 19 मे या काळात गोंयांतल्या कांय सुवातींनी हलको पावस वा गडगडपाची शक्यताय आसा. पूण ह्या काळात हवामानाची खर शिटकावणी ना. मजगती महाराष्ट्र गोंय दर्यादेग खातीर नुस्तेमारा खातीर खाशेली शिटकावणी दिल्या. केरळ, कर्नाटक दर्यादेग, लक्षद्वीप आनी लागसरच्या दर्या वाठारांनी अरबी दर्यांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे येवपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी वाऱ्याचो वेग वराक 60 किलोमीटर मेरेन वाडूंक शकता. हाका लागून नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचप टाळचो असो सल्लो हवामान खात्यान दिला. उष्णतायेचोय परिणाम चालू आसा आनी दनपारां भायर सरतना लोकांनी जतनाय घेवपाचो उलो हवामान खात्यान मारला. गोंयचे हवामान. फुडल्या 2 दिसां खातीर गोंयांत गडगडपाची शिटकावणी. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत वीज पडपा सयत खर वारें घोळपाची शक्यताय. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर नुस्तेमाऱ्या खातीर शिटकावणी. 19 मे मेरेन गोंयांत शिरशिरतलो पावस. सध्या गोंय दर्यादेगे खातीर व्हड ल्हारांची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक पत्रकारितेत अभिमानाची खबर. गोमंतकाचे दक्षिण गोंयचे मुखेल ब्युरो सुशांत कुंकळकार हाका 2023 वर्सा खातीर उत्कृश्ट गुन्यांव अहवाला खातीर गुज पुरस्कार फावो जाला. जाल्यार दुसरे वटेन गोमंतक टीव्हीचे मडगांवचो पत्रकार भीमा पाटील हाचे 2025 वर्सा खातीर 2 वेगवेगळ्या पुरस्कारा खातीर नेमणूक जाल्या. पत्रकारितेंतल्या ह्या उल्लेखनीय कामगिरी खातीर उमेदीचे ल्हार पातळा.
कोंकणी सयत मराठी भाशेक दर्जो मेळचो अशी मागणी करून हजारांनी मराठी समर्थक गोंयच्या आझाद मैदानाचेर एकठांय आयले. मराठी मोगी, सांस्कृतीक संघटना आनी वेगवेगळ्या पंगडांनी मराठी राजभाषा आसूंक जाय अशें जाहीर करून सरकाराक आपलो निर्धार दाखयलो. आपण राष्ट्रीयतेपासून कसे दूर जात आहोत हे दर्शवणारा तो सगळा दृष्टांत होता. आणि त्यामुळे म्हणून मी सांगितलं की मराठीचा प्रश्न हा राष्ट्रीयत्वाशी निगडीत प्रश्न आहे. हा भारतीय जनता पार्टी निवडून येईल किंवा नाही, अमुक लोकांना मान्यता मिळेल किंवा नाही असा प्रश्नच नाही. इथली राष्ट्रीयता, इथलं भारतीयत्व जर आपल्याला टिकवायचं असेल, पोर्तुगीजांच्या कारकिर्दीतून आपण सुरक्षितपणे गोवा बाहेर आणलं, माय मराठीने बाहेर आणलं. आणि ते जर आपल्याला भारतीयत्व जर टिकवायचं असेल तर मराठी शिवाय आणि मराठीला राजभाषा केल्याशिवाय पर्याय नाही, हे मी सांगू इच्छितो. जागतिक शैक्षणिक सिद्धांत आणि आपल्या देशातला राष्ट्रीय शैक्षणिक सिद्धांत आहे, प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच झालं पाहिजे. वास्कोतल्या बायणा अप्रेंपाचेर घातिल्ल्या गेटी विशीं MPAचे अध्यक्ष डॉ. N. विनोद कुमारान आपली भूमिका स्पश्ट केली. ही गेट ISPS सुरक्षा प्रोटोकॉलाचे भाग असून ती पोर्टाच्या भितर उबारल्यात आनी सगळ्या लोकां खातीर उक्ती दवरतले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. We have clarified that many times there is a up ramp and the down ramp. Up ramp was constructed totally with the port funds for cargo movement. But in spite of that, when the issue was discussed, we allowed public transport on that. We have only put the gates as part of the ISPS security kind of a requirement. And in a meeting with the Honorable Chief Minister also, we have made it very clear that those gates will remain open. We have not closed that even for a minute. But then it is a security requirement, and when something untoward happens, then we need to kind of control the traffic coming into the port, etc. So it's just a requirement. We need not look at it in a very egoistical way. It is only a kind of a security requirement, and these gates are on the port land, and it is controlling the movement into the port connectivity road. अस्नोडे दोडामार्ग रस्त्यार नानोडे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चालकाक मरण आयलें. प्रशांत लाडू केरकार अशें मरण आयिल्ल्या दुचाकी चालकाचें नांव आसा. हो अपघात शुक्रारा रातचे उसरा घडलो. मजगतीं ह्या अपघाताक जबाबदार आशिल्ल्या टिपर ट्रक चालक तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या. एरिया डेंजर आहे. टर्न मेन म्हणजे टर्न अशें येतात ते डायरेक्ट येतात, ते डायरेक्ट ठोकून वयता. काल सांजचो हांगा एक्सिडेंट जाल्लो. सेम तारीख, सेम दिवस आणि सेम या प्लेस. ह्याच्या पयलीं जाल्लो. हय हय, दोग जाण हायसर गेले. आनी हो काल एक्सिडेंट जाल्लो तो कसो? तोय तसोच डायरेक्ट घेवन गाडी ठोकली. अस्नोडे दोडामार्ग ह्या मेन रस्त्याचेर टिपर ट्रक आनी स्कुटरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताक स्कूटर चलोवपी तरणाट्याक आपलो जीव भोगडावचो पडलो. हो भिरांकूळ अपघात शुक्रारा सांजे नानोडे वाठारांत सेलिब्रेशन रेस्टॉरंटा कडल्या धोकादायक वलताचेर जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण GA03V9956 ह्या नंबराचो टिप्पर ट्रक दोडामार्गाच्यान अस्नोडेच्या दिकेन येतालो. नानोडे वाठारांत सेलिब्रेशन रेस्टॉरंटा कडेन पावतकीच फुडल्यान येवपी GA04R4244 ह्या नंबराचे स्कुटरीक टिप्पर ट्रकाचो नेटाचो धपको बसलो. ह्या धपक्या बराबर स्कूटर चलोवपी प्रशांत लाडू केरकर हो थळावो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. बेगोबेग जखमी स्कूटर चालक तरणाट्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो. थंय आशिल्ल्या दोतोरांनी प्रशांत केरकर हाका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. ह्या अपघाता उपरांत
दिवचल पुलिसेन अपघाताचो पंचनामो केलो आणि ह्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या टिप्पर ट्रकाचो चालक मंजुनाथ नायर जो केरी 70 वाठारांत रावता ताका शेनवारा दनपारा दिवचल पुलिसेन अटक केल्लो आसा. ह्या अपघात प्रकरणी दिवचलचे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला PSI जयप्रकाश जानकर फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दोतोर केतन भाटीकार हाच्या मरण प्रकरणाविशीं आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन रामनगर पुलीस स्टेशनात अधिकृत कागाळ दाखल केल्या. या कागाळीत भाटीकाराच्या मरणाची सखोल निष्पक्ष चौकशी करपाची मागणी केली. मिकीन या प्रकरणात कितलेशेच दुबावीत गजाली आशिल्ल्याचो दावो करीत सत मुखार हाडपा खातीर पुलिसांनी सगळ्या वटेन तपास करपाची मागणी केली. तशेंच रामनगर पुलीस या प्रकरणाची चौकशी करता अशी माहिती मेळ्ळ्या. नमस्कार. आम्ही हांगा रामनगर आसा ते जाग्यार केतन भाटीकाराची मिकी पाशेकोन हांवें कंप्लेंट दिल्या की केतन भाटीकाराक कोणी तरी आपल्याक सस्पिशियस दिसता म्हळ्यार डुबाव आसा तेन्ना इन्क्वायरी जावची म्हणून. हे संदर्भात तिणी गोंयानूच कळयल्लें आसा. SP कडेन गोंयान सुद्दां तिणी लेटर दिल्लें आसा की तेजी इन्क्वायरी जावची म्हणून की आपल्या दुबाव आसा म्हणून अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण अशें आयकता की 14 तारखेक केतन भाटीकर जेन्ना हांगा आयलो कर्नाटक स्टेटीन तेन्ना ताका अनमोड खंय तरी मुतोबा रावले कडेन घास मारलो अशें तेजी पार्टनर जो सुशांत कवळेकर हांणी सांगलेलें आसा. आनी त्या संदर्भात लोकांक भरपूर दुबाव पडलेलो की तो सुशांतान जो स्टेटमेंट केलो तेजे खातीर लोकांक दुबाव आशिल्लो की हांगा खंय तरी लोकां मदीं एक संशय निर्माण जाल्लो आनी त्या संशयाचेर आदारान लोक फेसबूक जावं सोशल मिडिया जावं जाय ते उलयताले आनी कॉमेंटूय येताले की भरपूर हेजी स्पेशल इन्क्वायरी जावची म्हणून. पूण कर्नाटका जर स्टेटीन अनमोड हांगा ताका जर घास मारलेलो ताका जर पावपाक उजगांव हॉस्पिटलान पावता म्हणल्यार टायम जालो आनी तो मेलो असो तेजो पार्टनर सांगता. जेन्ना खरें पोस्टमॉर्टम जेन्ना रिपोर्ट येतलो आनी फॉरेन्सीक लॅबाचो जेन्ना रिपोर्ट येतलो तेन्ना तो कितल्या वरांचेर मेल्लो आनी केन्ना मेल्लो हेजें स्पश्टीकरण जातलें. पूण सद्या तरी हांगा मिकी पाशेकोन जेन्ना हांगा तक्रार रामनगरा दिल्या तेन्ना रामनगर पुलिसांनी एक प्राथमीक दर्जान सद्याक तरी तपास चालू केला. पूण FIR नोंद कुळ्या पोलीस स्थानकान आसल्या कारणान तांकां हांगा FIR नोंद करून घेवपाक मेळना. म्हणून ते कुळेंच्यान जी गोंया पुलिसा कडेन जी तक्रार आसा ती रामनगर पुलिसा कडेन सुपूर्द करची अशेंय लोक उलयता. तेन्ना संबंदीत गोवा सरकार आसा, मुख्यमंत्री आसा जावं होम डिपार्टमेंट आहा तेणी जी तक्रार कुळ्यान दाखल केल्या ती रामनगर पुलिसा कडेन सुपूर्द करची अशी मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर रामनगरच्यान एकनाथ खेडे. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजार दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह.